बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भयणी भावानो, हे मागण्यांत आमी तुमकां येवकार दिता. भावार्थान आनी विस्वासान आमी ह्या देव मंदिरांत आयल्या म्हणटूच थोडो वेळ आमी मागण्यांत सारुया. ह्या वेळार आमचें मौन आमी शांत दवरून मागण्यांत भावार्थान वांटो घेवया. मागण्यांत आमी विशय असो घेतला. तिका पळयतच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हळें, रडूं नाका. ह्या वेळार जेजू आमचेर एकल्याचेर नदर घालता. ताका आमी भावार्थान आमच्या काळजांत येवकार दिवया. जेजू आमकां म्हणटा, रडूं नाका, धीर दवर. सगल्यो आमच्यो दुखी कोंती अडचण्यो जेजू निवारतलो. जेजू, तुजें देवपण आनी दोनीपण आमी काल्तिकायेन वळखून घेता. जेजू, जिव्या देवाच्या पुता, तूं आमचें मोदें आसाय म्हूण हे वेळार भावार्थान, मोगान आनी मानान आमची मान बागोवन आमी तुका नमस्कार करता. आमचें काल्तीपण ओळखून घेवन आनी जेजून आपली नदर आमचेर घालूंक आमी गीत गावया. प्रभू जेजू R30 पेज 192. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. तुका महिमा, तुका वंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकार आठवण करता आमी गायन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्याचो होर तुका भोजन करता. आखे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता. सगळी रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या चंद्रीम आनी तारा जमो, उजवाड फाकन परगण करता तसो. तूच सूर्या आमी परजळ तुजो. प्रभू
जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या जिवितांत आमी जायते पावटी चुकल्या. देवाचे आज्ञा प्रमाणे चलूंक आनी ताका साक्षी दिवंक आमी फाटीं सरल्या. ल्हान व्हड पातकां आमी आदारल्या. तर आमच्यो चुकी वळखून घेवन जेजू मुखार घालुया. देवा लागीं बोगसणें मागुया. जेजू, तुवें आपल्या संवसारीक जिवितांत सोबार दुखेस्तांची दया केली आनी तांकां तुजो धीर दिलो. पूण आमी आमच्या ह्या जिवितांत दुखेस्तांची दया करूंक फाटीं सरल्यांत. आमी चुकल्या. आमकां बोगोस सुमया. जेजू, तुवें गरजेक सांपडलेल्यांची, गरिबांची, वाटसुऱ्यांची सेवा केली. तांकां तुवें आपल्या बापाचो मोग वांटलो. गरजेवंतांची, गरिबांची, वाटसुऱ्यांची सेवा करूंक असली संदी आमकां जायते पावटी मेवल्या. पूण आमी ती स्विकार करूंक फाटीं सरल्या. आमी चुकल्या. काकलोत आमची कर सोम्या. जेजून पूत मेल्लो ते अस्तरेक पळोवन तिचे चुरचुरे केले आनी तिच्या पुताक नव्यान जिवंत केलो. आनी जेजून आपली दया तिका दाखयली. जायते पावटी आमी गरजेवंतांची दया करूंक आनी जाता ते भाशेन तांकां आदार दिवंक फाटीं रावल्यांत. आमी चुकल्या. आमकां बोगोस सोम्या. बापा, आमी असोक्त कुडीची बोगोर बोगोर पातकान पडटा आनी ह्या वेळार आमी तुजी काकलोत मागता. बापा लागीं बोगसणें मागूंक आमी गीत गावया. सगले तुजे ओकमान. I-28, page 133. सगले तुझे ओकमान मोगास देव बक्षिता. सगल्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओक दिता. सगले तुझे ओकमान मोगास देव बक्षिता. सगल्या तुझ्या वायटान गुणाचे ओक दिता. ओतम्या म्हज्या काळजांतावन
देवाचे उपकार आठय आत्म्या म्हज्या काळजांतावन देवाचे उपकार आठय जिवीत तुजे कोरे देण्यानी बोरीत वेता जीव नवो बळ नवे तरणी पिराय परतोता जिवीत तुजे कोरे देण्यानी बोरीत वेता जीव नवो बळ नवे तरणी पिराय परतोता आत्म्या म्हज्या काळजांतावन देवाचे उपकार आठय आत्म्या म्हज्या काळजांतावन देवाचे उपकार आठय उदेती ओस्तोमते जितली पयस पडटा तितली पयस आमची पातकां काडून उडयता उदेती ओस्तोमते जितली पयस पडटा तितली पयस आमची पातकां काडून उडयता आत्म्या म्हज्या काळजांतावन देवाचे उपकार आठय आत्म्या म्हज्या काळजांतावन देवाचे उपकार आठय आमच्या मोगाच्या बापाक आमचो सदांच हुस्को आसा आनी तो आपले वेंगेंत घेवंक आपले हात उगडून दवरता ताका नाका आमी कोणेंच आमचें जिवीत ओगडायलोलें तो आमची सदांच काळजी दवरता देखून आमी सदांच देवाक दिनवासूंक फावो हे खातीर देवाक आमी दिनवास दिवया बापा तुवें आमचे पासत तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत आमची सेवा करूंक आनी सर्गींची वाट आमकां तयार करूंक धाडलो म्हूण आमी तुका आर्गां दिता आर्गां तुका बापा जेजू जायते पावटी तूं आमचे चुरचुरे करून आमकां तुजे लागीं मागोनासतना बरेपणां फावो करताय म्हूण आमी तुका दिनवासता दिनवास तुका जेजू
जेजू, तूं आमच्या संकोश्टाच्या अडचणेच्या वेळार सदांच आपलो आमकां धीर आनी आदार दिताय म्हूण आमी तुका मोहिमा दिता. मोहिमा तुका बापा. देवान दिल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर देवाक दिनवासूंक आमी गीत गावया. मोज्या देवाक आर्गां. E6 पेज 80. मोज्या देवाक आर्गां दितलो, ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. मोज्या देवाक आर्गां दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. तो बक्षिता सगळीं तुजी पातकां, तो पिडेंतलो तुका बरो करता. तो मनांतलो तुका सोडवून दिता. तो काकलुतीन मोगान तुका भरता. मोज्या देवाक आर्गां दितलो, ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. मोज्या देवाक आर्गां दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. जितले मोडप संवसारा वयस आसा, तितलो तिरगोड ताचो मोगाम शेताय. जितली उदेन वचप तेक पयस आसा, तितली पयस देव आमची पातकां फेकता. मोज्या देवाक आर्गां दितलो, ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. मोज्या देवाक आर्गां दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. स्तोत्र 119 वोळ 105 अशें आमकां मेळटा. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. देवाचें उतर आमकां आमच्या जिविताची वाट बरे भाशेन चलोवंक आदार दिता. तेंच देवाचें उतर आमच्या जिविताची तानभूक मारता आनी आमचो आत्मो नितळ करता. हें सासणीक जिवीत दितल्या देवाचें उतर
आमी काल्तिकायेन आनी मोगान आयकूंक आमी तयार जावया. सगळीं उबी रावया. लुकासा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिववर्तमान 27 वळी 11 ते 17. ताचे मागीर अशें जालें. जेजू न्हाय मोडलोल्या एका नगरांत गेलो आनी ताचे बरोबर वेताले ताचे शीस आनी खूब लोक. नगराच्या दारवट्या लागीं पावतना अवचीत एका मेल्ल्याक पुरूंक व्हरतालीं. तो आपले आवयचो एकलोच पूत आसलो आनी ती एक विधवा. तिचे सांगाती नगरांतलो जायतो लोक आसलो. तिका पळयतच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हळें, रडूं नाका. आनी फुडें वचून ताणें तिरडेक हात लायलो. तिरडी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हळें, तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. आनी मेल्लो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका ताचे आवयचे आदीन केलो. सगळीं तोटाकलीं आनी देवाची तुस्त करून म्हणटालीं, एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजला आनी देव आपले पोरजेक भेट दिवंक आयला. आनीक ही ताची खबर आख्ख्या जुदेया सरभोंवती गांवभर गाजली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करुया. नियाळाक आदार दिवंक वो ताचे बरे भाशेन आमकां सुजमणी मेळूंक म्हाका एके काणयेचो उगडास येता. मार्ता नांवाची एक ओस्तरी अमेरिकेच्या देशांत एका खेड्या गांवांत रावताली. आनीक शार तिच्या गांवच्या बरेंच पयस आसलें. मार्ता सुमार 40 वर्सांची पिरायेन आसली. तिचें घर एका रेडफिल्ड म्हणलोल्या फार्मांत आसलें. तें फार्म भरपूर व्हडलें आसलें आनी मार्ता थंयच त्या फार्मांत दिसवड्याच्या कामाक आसताली. तिका आनी तिच्या बरोबरच्या दुसऱ्या वस्तुऱ्यांक जायते फावटी काम मेळनासलें आनी फार्माचो धनी तांकां खूब त्रास दितालो आनी तांचो पगार सारको फारीक करिनासलो. हें पळोवन मार्ता खूब दुखी जाताली.
ते फामातूंच मार्ताचें घर आसलें आनी मार्ता लागीं जायत्यो कोंबयो आसल्यो. मार्ताचें घर खूब पोरनें आसलोल्यान ताची मरमत करपाक गरज आसली. सगळेंच तें मोडूंक पावलोलें. तिका पयशांची खूब गरज आसली. तिका काम सारकें मेळो नासलेल्यान एकूच तिका ऑप्शन वो उपाय आसलो म्हटल्यार तांतयां विकून पयशे कमावपाचे. हें चिंतून मार्ता रस्त्याचे बाजूक आपलें ल्हानशें स्टॉल घालून तांतयां विकपाचो धंदो करता आनी पयशे एकठांय करून आपल्या घराची मरमत करूंक भावुरता. एक दीस अशें घडलें. सदांचे परी रस्त्याचे बाजूक आपलें स्टॉल घालून तांतयां विकतना आवचितूच मार्ताची नदर एका भुरग्याचेर पडटा. तो भुरगो बस स्टॉपा लागीं उबो आसलो. तो सुमार पिरायेन 12 वर्सांचो आसलो आनी तो सगळोच कोंती बोरीत जावन थंय बासीची वाट पळयत आसलो. जेन्ना बास आयली तेन्ना त्या भुरग्याक बास थंयच सांडून वेता, कित्याक ताचे लागीं बासीक तिकेट फारीक करूंक पयशे नासले देखून. हें सगळें मार्ता पळयता आनी तिका त्या भुरग्याचे चुरचुरे दिसतात. आनीक मार्ता भुरग्या लागीं सरून ताका खावंक आपलो एक ब्रेड दिता आनी ताची खबर विचारता. तो भुरगो आपले आवयच्या सोयऱ्यां सोयशीं रावतालो आनी ती ताका खूब त्रास करताली आनी ताका लागून तो भुरगो आपल्या बापायशी वचूंक चिंततालो. ताचो बापूय शारांत काम करतालो आनी तो आपल्या बापायशी वचूंक बस स्टॉपार उबो आसलो. हातांत पयशे नासलोल्यान ताका बासीन घेवंक ना. ही ताची अडचण पळोवन मार्ताचें काळीज त्या भुरग्या सोबें चुरचुरलें आनी ताका पयशांचो आदार दिता आनी आपल्या बापायशी वचूंक ती ताका आदार दिता. पूण पळयत जाल्यार मार्ताकूय पयशांची खूब गरज आसली. आपली गरज फाटीं दवरून त्या भुरग्याक आपले लागीं जितले पयशे आसले तितलेय काडून त्या भुरग्याक दिता ताच्या बापायशी वचूंक. मार्ता त्या भुरग्या सोबें उदार मनाची जाली आनी आपली गरज विसरून त्या भुरग्याक आदार दिवंक फुडें सरली. वाचपान आमी आयकलां जेजू
नाय नगरांत भितर सरतना ताका एक दुर्बळ विधवा वस्तोरी आपल्या एकल्याच पुताचें मरण व्हरताली, ती तांचे बरोबर चलताली. जेजू ते वस्तरेक पळयता आनी तिची गरज वळखून घेता आनी तांचे फुडें येवन तिच्या मेल्ल्या पुताक जिवो करता. जेजूक आमकां कसलीच गरज आसा आमच्यो अडचण्यो आदींच फुडें वळखता आनी दिसा दिसपोटी आमकां कळनासतना फावो करता. जेजू आमकां गरजे वता सवें उदार जावंक उलो करता. जेजून शिकयल्ले वाटेन आमी चलूंक आमच्या जिवितांत आमी प्रयत्न करुया. जायते पावटी उगीच रावन आपल्याच भितर मागणें करता तें देव आयकता. तर ह्या शांत सकाळच्या वेळार उगीच रावन आनी उंड्याच्या रुप्याकाल आसलोल्या जेजूचेर नदर दवरून आमी आमचे भितर मागणें करुया. माथ्यो अवेसवर 18:19-20 जेजू आमकां अशें सांगता. तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसली वस्त मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसा. तर एकाच मनान आनी भावार्थान आमची थोडी मागणी जेजू मुखार आमी घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, तुजेशी आमी येता बापा, आमचे मागणी आयकून घे. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत जायते फावटी कोस्ट आनी अडचण्यो येतात तेन्ना आमी जेजूक उलो करूंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण जेजू लागीं मागुया. जबाब, तुजेशी आमी येता बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमी सगल्यांनी आमचोच भावात पयलो आकारूंक आनी खोलावंक वावरूंक जेजू लागीं कृपा मागुया. जबाब, तुजेशी आमी येता बापा, आमचे मागणे आयकून घे. जेजू आमचे सदांच चुरचुरे करता आनी आमकां मागता तें दिता.
तशेंच आमी गरजेवंतां सवे तांचे चुरचुरे करून तांकां फावो तो आदार दिवंक आमकां बरें मन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब. तुजेशी आमी येता बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमचे घराबे देवाच्या उतरांचेर बांदलोले जावंक आनी कुटुंबान मोग सोंसणीकाय भोगसणी आनी सेवा दिश्टी पडूंक बाप्पा तुजो आदार आमी मागता. जबाब. तुजेशी आमी येता बापा, आमचे मागणे आयकून घे. मोगाचें न्हू, जेजून आमचे बापा हें मागणें करूंक शिकयलें. आमी तर ताचेर बारीक नदर मारली जाल्यार हे मागण्यांत एक एक उतराक खूब म्हत्व आसा. ताची आमी समजणी घेतली जाल्यार आनीक तें मागणें आमी मोगान आनी भावार्थान म्हणलें जाल्यार तेन्ना देव आमचो ताळो झेरूल आयकतलो. तर हेंच मागणें आमचें करून आमचे बापा आमी आतां म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां तळ्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.